हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि सगळी बरी आसपाक जाय। आमी बीन बरी आसा। तर सकाळची 9:30 जाल्ली आसा आणि त्याच बरोबर तुमका बॅकग्राऊंड माझा दिसतात आसतलो एकदम विचित्र असो, कारण नाही सध्या उतल पुतल ह्या सगळ्या गोष्टी चालू आसा आणि प्लस 9 महिने पयली नाही 9-10 महिने पयली ही सिच्युएशन असली जेन्ना आमी थंयच्यान हांगा शिफ्ट जाताली पळय तेन्ना, आणि आता परत असले तसे तीच सिच्युएशन आसा। म्हटल्यार हांगसून आता परत आमच्या घरान शिफ्ट जाता पळय आमी, तेका लागून सध्या उतलपुतल चालू आसा। आणि प्लस आज सकाळी सकाळी नाही हांव कामाक लागला। मेन म्हटल्यार नाही म्हाजो एक्वेरियम क्लीन करपाक घेतला हांवें, आणि तोय बीन कितल्या दिसांनी सांगात पळोवया, 1 नाही 2 नाही 3 नाही तर डायरेक्ट 10 महिने जाले एक्वेरियम क्लीन करूंक ना हांवें। तरी पण उदक तेचे बऱ्या तरेन आसा आणि इतले दीस क्लीन करूंक ना कित्याक जाणा, कारण हांगसर नाही क्लीन करपाक तसो ऑप्शन ना, विंडो बीन म्हटल्यार बऱ्या तरेन उदक क्लीन करपाक बीन चान्स ना। आणि म्हाजो एक्वेरियम जो आसा नाही तो एका कॉर्नराकच उरतालो, म्हटल्यार इवन थंय लायट सुद्धा घेतले म्हटल्यार तसो चान्स नासलो। सो सध्या आमचें सामान अशे तरेन आसा हे पळय। सो फाल्यां मेन म्हटल्यार आमची शिफ्टिंग आसा, कारण फाल्यां आमी सगळें सामान घेवन वयतली, म्हटल्यार ओवरऑल चडान चड सामान फाल्यां वयतलें आमच्या घरा कडेन। सो तेका लागून हांवें हेल्पाक आपयल्लें आसा। सो ते फाल्यां येतले, तेका लागून एक्वेरियम सुद्धा म्हटल्यार ते येतलेच न्हय तेन्ना ते घेवन वयतले, कारण एक्वेरियम न्हय खूब जड आसा आणि 3 फिटाचो न्हय तो 3 फीट तो एक्वेरियम म्हाजो। सो खूबच जड जाता म्हाका आनी मम्मीक तर कसो दुखला ना तो। हांव आनी संजय व्हरता, बट हांगसून थंय व्हरूंक जाय म्हटल्यार खंय लागलो कितें जालो, आणि तशें बरे तरेन पयशे सुद्धा पडले तेका। सो म्हाका ते रिस्क घेवपाकचे ना, आणि धाकटो एक्वेरियम तर हांवें तसोच दवरला। आतां व्हडलो एक्वेरियम हांव क्लीन करपाक हांवें स्टार्ट केला, सो तुमकां दाखयता ओके। आणि बेडीचेर सध्या पसारो आसा, सायडीकूय पसारो आसा, तो अवॉइड करा, कारण माझी सिच्युएशन तुमकां कळटा आसतली। म्हटल्यार अशें पिशवी आमी बांदून रातच्यो बीन दवरता, सो थोडे व्हरून घरा कडेन दवरता अशें आसा। सो दाखयता म्हज्या एक्वेरियमाची हालत। जस्ट हांव च्या घेतली, घट जालें मेन म्हटल्यार, आणि तेज्या मागीर आता स्टार्ट केलें काम ओके। सो एक्वेरियम दाखयता पळयात तुमकां। सद्या हांगसर नाही लायट बीन घेवपाक प्रॉपर मेळटा तशें पॉसिबल जायना, तेका लागून हांवें जुगाड केला, तो म्हटल्यार हांगसर एक बल्ब घातला आणि प्लस तेका असो चिमटो लावन मातशें एडजस्ट करून घेतले। सो हे पळयात हो आसा म्हजो एक्वेरियम, पळोवंक शकता तुमी, आणि बॅकग्राऊंड मातसो अवॉइड करा, विचित्र आसा ओके। सो हो पळयात म्हजो एक्वेरियम जो म्हाज्या सामको क्लोज आसा, बट 10 महिने जाले म्हाजे कडेन ऑप्शन नासले क्लीन करपाक, आणि 3 फिटाचो म्हटल्यार हितून खूबशें उदक वयता। सो हे पळयात नुस्तें बरे तरेन आसा, उदक बी बरे तरेन आसा, बट जे टूल्स आसा पळयात भितर ते मातशे बुरशे जाला आणि उदकाक मातसो वास येता। सो हांगसन जर पळयत नाही जाल्यार शेळो दाटलेलो आसा, तो असो कळना, बट हे म्हाका आतां क्लीन करून फाल्यां व्हरपाक जायना घरा कडेन, आणि कितलो मोठो आसा पळयात तेका लागून हे प्रॉब्लम। सो अशें आसा। सो हे नुस्तें जें आसा न्हय तें सगळ्यांत पयलीं हांव बकेटान काडून घेतलें। खूब नुस्तें आसा, म्हाका दिसता 100 वयर 100-200 अशें नुस्तें आसतलें भितर, बारीक बारीक न्हय कळना ते पळयात, खूब बारीक अशें आसा, पळोवंक शकता तुमी। हे पळयात गप्पी आसा, बऱ्या तरेन कलर आसा, हो आनी कलर पळयात ऑरेंज कलर बरो दिसता सामको पळयात, हो दिसता आसतलो तुमकां हो कलर हो पळयात। सो अशें आसा। तर चला आता फटाफट हे नुस्तें काडून घेता। मेन टास्क आसा न्हय नुस्तें काडपाकूच, कारण इजिली जायना ते येयना नेटान, कारण खूब बारीक बारीक आसा न्हय तेका लागून हे पळयात। सो आतां हांव न्हय नेटीन ते सगळें नुस्तें काडून घेतलें, आणि प्लस म्हणटा तशें जशें तुमी बाकीच्या व्हिडिओंक म्हाज्या इतलो मोग दिता तसो शिफ्टिंगेच्या व्हिडिओंक सुद्धा मोग दिवपाचो अशें म्हणून तुमच्या कडेन मागता। म्हटल्यार आतां शिफ्टिंगेचे व्हिडिओ स्टार्ट जातले, हांव जाणा तुमी सुद्धा एन्जॉय करतली, तुमी सुद्धा एक्सायटेड आसा घरा कडेन हांव केन्ना शिफ्ट जाता ते पळोवपाक, आणि प्लस खूब जाणांचे न्हय कमेंट आहा, सो सध्या न्हय म्हाका रिप्लाय बीन दिवपाक गावना, तुमकांय कळटा आसलें हांव सद्या कशा तरेन खंय बिजी आसा ते। सो अशा तरेन सध्या कमेंट म्हाका रिप्लाय करूंक गावना ओके। सो असोच मोग दिया ह्या सुद्धा व्हिडिओ ओके। तर चला म्हणटा तशें आतां
कामाक स्टार्ट करूया ते म्हटल्यार नुस्तें काडून घेवया. दाखयता तुमकां कशा तरेन काडटा. मेन टास्क ना हेच आसा, आतां नुस्तें काडपाक जाय ते इजिली नेटान येना. आनी प्लस मम्मी भायर ना आयदनां धुता सकाळच्यान. सकाळी म्हाका दिसता 8 कितें तरी स्टार्ट केल्या दिसता तिणी. सो आयदनां धुता, थोडी फारशी उरल्या ती. सो हांगा थोडे सामान आसा आमचे हें ते आमकां खाली करूंक जाय, म्हणजे सांजचे बीन करतली आमी. ओके, सो दाखयता पळयात. जेन्ना जेन्ना हांव कामाक स्टार्ट करता पळयात, स्पेशली एक्वेरियम क्लीन बीन करपाक, तेन्ना हॅरी तर आसपाकूच जाय. सो सद्या हांगसर हॅरी रावला आनी कितें पळयता, भायर पळयता. आयज विंडो हांवें ओपन केल्या मातशीशी, नाल्यार विंडो ही चडशी ओपन करिना, कारण ती न्हय विंडो बंद जायना सारकी, तेका लागून. ओ चल एक्वेरियम क्लीन करुया आमी, चल. चल. सो हो मदीं मदीं नाचतलो. तर आतां नेट घेता, स्टार्ट करता काम म्हाजें, आनी प्लस म्हणटात तशें कॅमेरा सेट करता. आयका हॅरीचो आवाज आयका. हॅरी शांत दिसता न्हय तुमकां? अजिबात शांत ना. आवाज कितें कितें आवाज? कितें भितर बसप ना आतां? चल. हांगसर न्हय एक्वेरियम क्लीन करप म्हटल्यार न्हय व्हडलो असो टास्क, कारण न्हय सारकें उदकूय काडपाक गावना, आनी प्लस खंय कितें दवरतलें म्हटल्यार सारकें दवरूंक गावना. सो आनी उदकान न्हय हात घालपाक मातसो भंय दिसता, कारण उदक भरपूर टायम जाला न्हय उदकाक, तेका लागून. सगळ्यात पयलीं न्हय हांगसर थोडे फारशे उदक पयलीं काडून घेतले, कारण नुस्तें काडपाक जाय आसलें म्हाका, तेका लागून. आनी तेच बरोबर गायज, ह्या व्हिडियोन म्हाका जज करूं नाकात, कारण हांवूय जाणा भिंती जे आसा म्हटल्यार वॉल जे आसा ते मातशे बुरशे दिसता व्हिडियोन, हांव जाणा, बट हांव कांय करूं शकना. सो आय होप सो तुमी म्हाका ह्या व्हिडियोन जज करची ना आनी अंडरस्टँड करून घेतली की आसा थोडे फारशे. आनी तेच बरोबर हांगसर सगळ्यान पयलीं नुस्तें काडून घेतलें. सो हे नुस्तें जे आसा ते गप्पी आसात. हांवें भरपूरशे कलेक्शन दवरलेले पयलीं, म्हटल्यार गोल्ड फीश असले, एंजल फीश असले, कोई काप असले, अशे भरपूर तरेचे नुस्तें आसले म्हाजे कडेन, बट आतां गप्पी आसात. सो गायज हांगसर न्हय फायनली म्हणटा तशें हांवें थोडे फारशे नुस्तें काडले, म्हटल्यार टँकातले काडले आनी बकेटान घातले. आनी आतां हांगसर मेन प्रॉब्लम जो आसा न्हय तो जाता, म्हटल्यार कितें जाता जाणा, गप्पीचे जे बारीक बेबीज आसा पळय ते खूब बारीक आसा आनी ते काडपाक न्हय भरपूर टायम लागता, कारण ते येयनात, म्हटल्यार खूब बारीक आसता सामके अशे. सो तेका लागून न्हय टायम चड हे जाता. बाकी व्हडले गप्पीज जे आसा न्हय ते हांवें काडून घेतले. आतां मेन म्हटल्यार उदक चालू करतले आनी तेच्या मागीर उदक भायर सोडटले. सो अशें टास्क आसा. आनी उदकूय कशें आमच्या थंयच्यान आमी हाडटा न्हय, सो तेका लागून म्हाका एक्वेरियम हो क्लीन करूंक पॉसिबलूच जायनासलो. खुबशे गोश्टी आसा तेका लागून इतले म्हयने एक्वेरियम क्लीन करपाचो उरलो. अदरवायज केन्नाच अशें जावंक की एक्वेरियम म्हजो इतलो टायम उरला क्लीन करपाचो. सो आनीक दवरपाकूय खंय चान्स नासलो म्हाका, आनी खालीय दवरूं शकना, कारण इतले नुस्तें आसा ते कितें करतले. भरपूरशे नुस्तें आसा आनी बारीक बारीक, आनी गप्पी जे आसा न्हय तेंचो सिजन वायज ते हे बीन आसता न्हय तेंचे ब्रिडींग बीन. सो तेका लागून भरपूरशे गप्पी जाल्ले आसा आतां, म्हटल्यार बारीक बारीक फ्रायज आसा तेंचे, म्हटल्यार बेबीज आसा तेंचे, दाखयता तुमकां पळयात हांव. आनी कलर सुद्दां न्हय म्हाज्या नुस्तेकांक खरोच बरो येयल्लो आसा, म्हटल्यार हालीं तेंचेर तितलो लक्ष दिवंक ना, बट खावपाक बीन टायमार घालतालें हांव. बाकी उदक चेंज करिनासलें, इतलोच प्रॉब्लम जाल्लो. सो हांवें इतले नुस्तें सद्या काडलेलें आसा भायर, म्हटल्यार भरपूर नुस्तें आसा, बट ते थोडे आतां आजुनूय टँकान आसा, थोडे हांगसर आसा. आनी हांगसर जर तुमी बारीक पळयत न्हय, हे पळयात एकदम बारीक नुस्तें आसा, ते गप्पींचे फ्रायज म्हणटा तेका, एकदम बारीक. हे पळयात, म्हटल्यार नीव अशे ब्रीड केल्ले आसात ते बेबीज आसा. हे पळयात गप्पींचे इतले बारीक आसा ते येता न्हू. तर हांगसून अशा तरेन पायप घेवचे पडटा पळयात. सो आतां हे घालतले एक्वेरियमान. हे पळयात, सो अशा तरेन घालतले. हय पुरो, आनी नाका हांव वयता चालू करूं. हे पळयात,
सद्या हांगसर पायप घातले, हांगच्यान अशें काडचे पडटा पळयात. सो अशें करून आतां हेचेर कितें तरी दवरूंक जाय हेवी, नाल्यार प्रेशरान भायर पडटलें. आनी आयज एक्वेरियम क्लीन करप म्हटल्यार न्हय घरान 10 फावटी आनी भायर 10 फावटी अशें भरपूर फावटी नाचचें पडटलें, कारण उदक आमी घरा कडसून हाडटा. सो मेन एक व्हडलो प्रॉब्लम. सो गायज एक्चुली न्हय भायरूच अशें उबें रावलां, कारण सद्या हांवें उदक सोडलां तें पळयात थंय, आनी जुगाड केला मातसो. म्हटल्यार न्हय खरें सांगूंक न्हय जाल्यार म्हाका म्हाज्या घरा कडेन न्हय एक्वेरियम क्लीन करपाक भरपूर इजी आसलो, बट हांगसर न्हय भरपूर व्हडलो टास्क सामको रियली म्हणटा तशें, कारण उदक बी बरे तरेन ओडून येयना. सो भरपूर डिफिकल्ट, आनी म्हाका तो कशाय तरेन आयजूच क्लीन करूंक जाय, कारण फाल्यां ते आसतलेच न्हय. सो तेंचे कडेन दिवपाक म्हाका इजी जातलें, कारण ते घेवन वयतले. बाकी थंयच्या थंय मागीर घरा व्हरून भरून हांव डीप क्लीन परत आसलो तसो करूं शकता, बट एकदां हांगसून म्हाज्या घरा कडेन व्हरून तो पडोंक जाय इतलेंच. सो हांगसर आतां जुगाड केला हांवें हे पळयात, जो भायर उडोवपाक जाय न्हय तो म्हणटा तसो हे केला. कितें म्हणटा तशें तेतून उदक घातला, म्हणजे नुस्तें एक्स्ट्रा पायपानसून जर येयलें जाल्यार भायर पडोंक जायना. आनी खरें सांगता एक्वेरियम क्लीन करप इतलो इजी नासता. जेंचे कडेन आसा तांकां खबर आसतलें, फूल टायम तेतूनच वयता मागीर क्लीन कर हे कर ते कर. आनी हो तर व्हडलो आसा म्हटल्यार आनीक टायम. आनी हांगसर स्काय न्हय बरो दिसता सामको. सो उदक क्लीन जाता म्हणसर कांय करूं शकना, म्हटल्यार खाली जाता म्हणसर. स्काय पळया कितलो बरो दिसता ना, सुपर्ब म्हणटा तसो हे पळयात. अशें वेदर आसलें न्हय काय मजा येता सामकी ही पळयात. आनी हांगसर हांवें जुगाड केला, तो म्हटल्यार अशे तरेन जुगाड केला हे पळयात. जो वेस्ट तोप आसा न्हय तो घेतला हांगसर, आनी तितून अशें पायप सोडला, म्हणजे एक्स्ट्रा नुस्तें जरी येयलें जाल्यार हितून अशें शिरकोन उरतलें आनी हांव ते काडूं शकता मागीर हे पळयात. सो अशे तरेन जुगाड करून दवरला सद्या. सो पळोवया आतां केन्ना फूल एक्वेरियम खाली जाता तो. जुगाड कित्याक केल्लो तो तुमकां खबरूच आसा, नुस्तें भितर येतलें म्हणून. सो हांगसर तुमी पळोवंक शकता नुस्तें येयल्लें आसा पळयात. 4 आसात, म्हटल्यार बेबी फ्रायज आसा भितर हे पळयात बारीक अशें. हेकाच लागून न्हय अशे तरेन जुगाड केलो न्हय का जे बाकीचे नुस्तें येता न्हय पायपानसून ते अशे तरेन मागीर शिरकोन उरता. फायनली गायज सगळें उदक खाली केलें पळोवपाक शकता तुमी. आनी आजुनूय भितर न्हय हे पळयात अशे तरेन नुस्तें आसा, जे आतां काडपाक आनीक व्हडलो टास्क म्हणटात तसो, कारण अशे कॉर्नराक रावता ते हे पळयात कितले आसा पळयात, भरपूर अशें आसा कॉर्नराक रावतात. सो तेच्या मागीर टूल्स काडटले. भितर सँड आसा आनी हे आसा कितें म्हणटा तशें स्टोन आसात, ते बीन काडूंक जाय म्हाका. सो हे पळयात आनी टूल्स पळय कितले बुरशे जाले ते. उदक खाली जालें तशें न्हय ब्रश घेवन घासपाक हांवें स्टार्ट केलें, कारण 10 म्हयने जाले आनी हांवें तो अजिबात क्लीन करूंक नासलें, तेका लागून शेळो न्हय भरपूर जाल्लो. उदक जरी क्लीन आसलें तरी न्हय ग्लासाक शेळो बसता, आनी तो हांगसर न्हय हे कॉर्नराक म्हणटा तसो म्हाका बरे तरेन घासपाक बीन एक्वेरियम गावनासलो. म्हाका अशें दिसतालें की भायर घेवन वचपाचो, पूण कितें जातालें भायर व्हरपाकूय तितलें हें आसलें, म्हटल्यार जातलें की ना हे एक हें आसलें. बट सगळ्यान पयलीं उदक कमी केलें, परत आसलें तशें भरून घेतलें. म्हटल्यार व्हिडिओ जो आसा न्हय तो मदीं मदीं स्टॉप केल्लो हांवें, कारण व्हिडिओ आनी काम हे पॉसिबल जायनासलें. उदक परत भरलेलें हांवें, म्हटल्यार 2-3 फावटी उदक भरलेलें हांवें एक्वेरियमान. एक्वेरियम फूल केल्लो 3-4 फावटी आनी खाली केल्लो. तेका लागून हांगसर तुमकां थोडेशें उदक दिसता आसतलें. दनपारचें न्हय 1:30 जाल्लें आसा, म्हटल्यार ओवरऑल जेवपाचो टायम जालो. आनी त्याच बरोबर सकाळी 9 सुमार या 9:30 सुमार कितें हांवें स्टार्ट केल्लें हें काम क्लीन करपाक, बट आजुनूय जायना. आनी प्लस म्हणटा तशें आतां एक्वेरियम जो आसलो न्हय तो भायर घेवन येयला, आंगणान हाडलो हांवें. कसो बसो हाडलो, कारण मेन म्हटल्यार थंय क्लीन करपाक अजिबात पॉसिबलूच जायना जालें. उदक बीन सगळें बेडीचेर पडपाक लागलें, तेका लागून म्हटलें कसो बसो उखलून आमी हाडलो जाणा. बट हाडलो एकदाचो. मम्मीक म्हटलें चल ट्राय करया, कारण मम्मी भियाता मातसो सुद्दां खंय हें जालें न्हय जाल्यार क्रॅक वचूंक शकता न्हय, तेका लागून भंय दिसता. सो फायनली हाडलो. आतां हांगसर प्रॉपर क्लीन करतलें. आनी पोटाक तर भरपूर भूक लागलें. मॅट्रेस सुद्दां हांवें सोमतेच भायर हाडलें, ते सुकत घातलें वताक, म्हटलें मातशें सुकोनी. आनी हेका इतलो वास येता ना इमोस सामको, कारण नुस्त्याचें न्हय सगळें. आनी मम्मी नुस्तें फ्राय करता, सो त्या म्हणसर हांवें फटाफट करून घेतलें क्लीन आनी मागीर जेवतलें. एका सायडीन लायटीचें काम चालू आसा घरा कडेन.
सो पळोवया आता असले काम करपाक स्टार्ट केले ना स्पेशली एक्वेरियमाचे काही टायम अजिबात कळना आणि एक्वेरियम जेन्ना क्लीन करता पळय तेन्ना हांव सगळें काम थोडे फारशे पयलींच करून दवरता घरा कडेन आसतना सगळें नुस्तें बीन आदले दिसा काडून दवरतालें बट हांगसर तशें पॉसिबल जावंक ना म्हाका आनी मेन म्हटल्यार हांगसर हांवें न्हय एक्वेरियमाक म्हटल्यार टँकाक म्हाज्या न्हय हें लायला शाबण लायला एक्चुली एक्वेरियमाक अजिबात शाबण बीन लावपाक जायना कारण नुस्तेकांक इफेक्ट जाता बट आतां रोखडेंच हांव सेटअप करचें ना घरा कडेन वचोन सगळें सेट जाल्या उपरांत मागीर हो एक्वेरियम दवरपाक जाय कसो दवरपाक जाय हें सगळें पळोवन मागीर तो सेट करतले तेका लागून म्हटल्यार खूब दिसूय जाले खूब म्हयने जाले तेका लागून म्हटल्यार सोप लावया आनी धुवन घेवया नाल्यार शाबण अजिबात लावपाक जायना आनी हांव अजिबात लायना सुद्दां बट आतां खूब दीस जाल्ले तेका लागून ऑप्शन नासले खूब असो हे जाल्लो एकदम म्हणटा तसो शेळो बसोन तेका लागून हांगसर मागीर ऑप्शनूच ना म्हणून हे लायिल्लो आनी बारीक पोवन अशें हांव घासतालें कारण म्हाका तो क्लीन करूंक जाय आनी आतां जेन्ना हांव सेट करतलें पळय तेन्ना तेजो बॅकग्रावंड बीन चेंज करपाक जाय ह्या कॉर्नराक जे असले न्हय त्या कॉर्नराक कांयच करूंक गावनासलें वॉलपेपर सुद्दां सो क्लीन केल्या उपरांत न्हय मागीर मम्मीक म्हटलें मातसो यो पळोवया अशें हे करूंक गावतालें सो अशे तरेन स्लो करून आमी उबो केलो म्हटल्यार मम्मी भियेता कारण ग्लास न्हय तो कितलो जालो तरी खंय लागलो कितें जालो फुटलो जाल्यार व्हडलें रिस्क न्हय तेका लागून बट दोगांयनी आमी तो उबो बीन केलो अशे तरेन आनी आंगणानूच दवरतले आयज कारण फाल्यां तर तो घरा कडेन घेवन वचूंक जाय सो फायनली हे व्हडलें काम आसलें म्हाजें जे एक्वेरियम क्लीन करपाचें जे आयज म्हणटा तशें फायनली क्लीन जालें सो गायज फायनली म्हणटा तशें जस्ट नाव हांव फ्री जालें आनी टायम सांगपाक गेलें न्हय 2:30 जाल्ली आसा म्हटल्यार 2:30 जाल्या आनी आतां जेवपाचो टायम जालो म्हटल्यार जेवपाचो टायम जावन गेलो आतां जेवतलें हांव आनी जेवपाक आमगे कितें स्पेशल आसा तें तुमकां दाखयता आनी तेच्या मागीर व्हिडिओ जो आसा न्हय तो एंड करता नाल्यार व्हिडिओ भरपूर व्हडलो जातलो तेका लागून आनी तेच बरोबर मागीर भरपूरशें काम आसा सो व्हिडिओ एंड करून बीन मागीर तें काम करून घेवंक जाय पॅकींग बीन म्हाका सो म्हटल्यार मसाल्याची पॅकींग आनी सामानाचें पॅकींग करूंक जाय अशें बी आसा सो दाखयता कितें स्पेशल अशें आसा आनी भायर एकदम कडक वत आसा आनी जीव इतलो जॅम जालो की आतां हातीन कॅमेरा सुद्दां घेवन वचो अशें हात दुखता कसो तो एक्वेरियम उखल्लो भायर येयलो क्लीन बीन केला सो अशें म्हणटा तशें ओके सो दाखयता न्हालें बीन बरें अशें फ्रेश जालें कारण अशें वास येतालो म्हणल्यार हिमूस असो नुस्तेकाचो वास न्हय तेका लागून बरें फ्रेश बीन जालें सो दाखयता तुमकां कितें स्पेशल नुस्तें आसा तें नुस्तें म्हटल्यार हांव खूश सामकें कारण आमकां नुस्तें वचून तर जेवण वचना दाखयता सवनाळ्याचें हुमण हें पळयात आंबट तिखट अशें सवनाळ्याचें हुमण आनी तेच्या मागीर कल्ली आनी प्लस कोंबे खापी म्हणटात तशें तें नुस्तें आसा